नमस्कार गोमंतक टीव्ही शेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकार। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फोंडेच्या NIT कॅम्पसान राती 8 उपरांत मेळचो ना प्रवेश। नौदल अधिकाऱ्यां वरवीं जातली चवकशी। देस्तरो वाड्यार केल्यात जायती कामां, बेटेच करूं नाकात आरोप म्हणटा मुरगांवचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज। नगरसे काणकोणच्या सदानंद तळ्याची जाल्यार सामकी चवथीकाय। तळ्यातल्या उदकाक मारता घाणयारो वास। सांग्या मुगेळी वाठारांतले फुटिल्ले पायपलायनीचे दुरुस्ती कडेन आडनदर। पायपलायन फुटून जाले बरेच दीस। दिवचलच्या बोड्ड्या वाठारांत बांयत पडिल्ल्या बैलांक उजो पालोवपी दळान दिले जीवदान। रस्त्या कुशीक आशिल्ले बांयत शेनवारा फांतोडेर पडिल्लो बैल। आनी झाडां लावन पर्यावरण दौरात पांचवेचार। शेतकी मंत्री रवी नायकाचो फोंडेकारांक उलो। आतां खबरो विस्तारान। फाटल्या सप्तकांत फर्मागुडये वयल्या NIT विद्यार्थ्याक मारबोडे केल्ल्या खातीर अशा घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर शेनवारा फोंडे पुलीस स्टेशनांत खासा बसका घेतली। इंजिनियरिंग कॉलेजीची गेट रातच्या 8 वरां उपरांत बंद करतले। 8 उपरांत जर कोणूय कॉलेजीच्या भितर प्रवेश करपाक सोदता ताची नोडल ऑफिसर खर तपासणी करतले। रातच्या वेळार थळावे भुरगे बेकायदेशीर प्रकरणां करतात ते हान फुडें जावचे ना अशी म्हायती फोंडेचो उपअधीक्षक आशिश शिरोडकारान दिली। म्हज्या ऑफिसांत फोंड्या मिटींग घेतली जातूंत आमचे टॉप लेवल ऑफिसर्स फ्रॉम फार्मागुडे जे कॅम्पस आसा गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यो तातूंत 4 ज्यो मेन आसात हे तातूंत ITI ते मागीर NIT मागीर IIT आनीक इंजिनियरींग कॉलेजीचे जे हेड आशिल्ले डीन आनी प्रिंसिपल तांची आमी मिटींग घेतली। कित्याक लागून तर पयर एक इन्सिडंट जालो की तातूंत जो IITचो जो एक भुरगो आशिल्लो ताका स्थानीक लोकांनी त्या भुरग्यांनी धरून मारलो आनी ताचो दोळो बिळो सुजयलो आनी ताची केस रजिस्टर केली आमी। हे इन्सिडंट परतें जावपाक जायना आनी थंय भरपूरश्यो अश्यो इल्लिगल एक्टिविटीज जातात अशें आमकां कळ्ळां। त्यो एक्टिविटीजांक आळा घालपा लागून आमी हे मिटींग घेतले आनी हे मिटिंगेक अशें निश्पन्न जाल्लें की आमी तांकां सांगलें की जी IIT इंजिनियरींग कॉलेजीची मेन गेट आसा ती रातची 8 नंतर बंद करतले सगळ्यांक आनी तांच्यांनी एक नोडल ऑफिसर अपॉयंट करचो जे कोण भितर सरतात ते सगळे 8 नंतर व्हेरीफाय जातले आनी तांकांच मागीर तांच्यांनी जर तर संमती दिली जाल्यारच ते भितर सरतले। हाका लागून जी आमी सद्याक थंयची जी इल्लिगल ती काळगांत ज्यो एक्टिविटीज चलता ते सोरो पितात स्थानीक लोक चड करून भुरगे चड करून डेटिंगाक वतात थंय आनीक ड्रग्सूय घेवपाची शक्यता आसा। ताका लागून त्यो आमी हे एक्टिविटीजांक लागून थंयचे जे स्टुडंट्स आसा तांकां तांच्या मनांत भंय निर्माण जाला तो भंय पयस करपाचे आमी हे प्रयत्न करतात। देस्तेरोच्या थळाव्यांनी संकल्प आमोणकाराचेर केल्ले आरोप मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षान भायर आयले। संकल्प आमोणकारान भाजपा पक्षांत प्रवेश केलो पूण तांचे समर्थक सोशल मिडियाचेर अजून मेरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक लक्ष करतात। देखून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन लक्ष घालून भाजपा विरोधात जाल्लो वाद सोडोवचो अशें आवाहन मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान केलां। रामचंद्र कांय काम करना। हांव सांगूंक सोदतां की रामचंद्र
म्हाका जायत पडटा घाटा लागून आमी एक 6-7 म्हयने पयलीं आमी एमीकूय घेवन गेल्ले एमी जेई आनी हांवूय येयलो इन्स्पेक्शन केल्लें मागीर हांव इन्स्पेक्शन करता तेणें आमकां लेटरूय बरयल्लें म्युनिसिपालिटीक आनी तेणें मागीर काम चालू करपा आतां कितें जालें आमचें थोडें मनसून वर्क डिले जालें कित्याक आमचे आमी एक टेंडर केल्लो कोण येयलो ना मागीर फक्त 15 दिसांनी टेंडर केलो मागीर आतां आमी टेंडर मागीर कोण येयले पार्टी येयले मागीर आतां टेंडर जातकूच आमी रामचंद्रान हें प्रूफ आहा म्हाका रामचंद्रान लागून आमी नोट बी मूव केल्लो नोट आहा सगळें आमी म्युनिसिपालिटीन JCP घायले सगळें घायलें हें घायलें म्युनिसिपालिटीन घायलो JCP रामचंद्राक सांगून जेईन पासून रामचंद्रान सांगलें की तुजें काम चालू करता मागीर तेजेर पॉलिटिक्स चालू जालें आतां पयर आमचें चोयलां आसतलें हें सगळें रामचंद्रान हाडलां काम हांव हाडलो चेअरपर्सन म्हाका सगळी खबर आहा तुका हांवें दाखयता तुका प्रूफ आहा पळय इतलें काम केलां आसतना मिलिंद सरान काम केलें ना म्हणटाय आतां आमी हें तुमी आतां काँग्रेसमॅन आसलेले काँग्रेस BJPन येयले तुमी आमचेच पार्टीचेर हें करताय आरोप करताय तें सारकें न्ही आमी आजून BJP नाय मिलिंद सर आजून BJP ना आमी BJP नाय तुमी आरोप करचे न्ही तुमी हालीं आरोप करच्या बद्दल तुमी डेव्हलपमेंट काम करचें काम कराय आमकां येना तेजें आमकां येना एका तें एलिगेशन करून नाकाय काणकोणच्या नगरसे वाठारांतल्या सदानंद सरोवर तळ्याची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या फाटल्या वर्सा 54 लाख रुपया खर्च करून ह्या तळयेचें सुबितीकरण केल्लें तळे पळोवपाक गोंयांतले तशेंच गोंया भायले कितलेशेच पर्यटक येतात पूण तळयेंत आशिल्ल्या उदकाक किडे पडिल्ल्यान उदकाक वास मारता आनी पर्यटक नाकार हात धरून परते वतात पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर ह्या तळयेंत बदकां आशिल्लीं तिगूय मेली देखून तळयेची जतनाय घेवन पयलीं आशिल्ली तशी तळी आमकां दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या आयले वेळे शी केले गेले रावपाक पळयनात कितलो लोक थोडो तुगे हांगच्यान पर्तगाळच्यान येतात माशेंच्यान येतात तुगे गांवडीगरच्यान येतात आगोंदेच्यान येतात सगळे कडच्यान लोक येता हांगा आनी मध्यस्थळां पडटा न्ही हो भाग सद्या मध्यस्थळां पडटा पूण येयल्ले लोक सगळे कांय लोक वतात शी कितें ताळी बांदला काय म्हणून गव्हर्मेंटान करप न्ही हें गव्हर्मेंट काय चवकशी करता आमी तरी आतां लोकांनी एकठांय जावन अर्ज करून दिला सांगे मुगेळी वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जाले कितलेशेच दीस जाले ही पायपलायन फुटून भौशीक बांदकाम खात्यान दुरुस्त करच्या परस पायपलायनीक पोती बांदून दवरिल्ली आसा देखून थळाव्यांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा ताका लागून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी केल्या हें आतां उदक हें पायपलायन्स इतल्याच तितलेच दिसताले आनी तितले पावटी तेणी रिपेर केली पयर तेणी लायट ब्रेस्तारा बसून ही पायपलायन रिपेर केले आहा उदक पळय कशें व्हांवचें दसलें त्यांनी पूण रिपेर करून ते घर पावले 2 दिसा परत ती पायपलायन फुटता पायपलायन फुटतरी ते हे तरेन आतां बांदून गेल्या काल शुक्रार जालो काल तेंगे ती फुटली ब्रेस्तारा काम करून गेले तेणी नेक्स्ट शुक्रारा फुटली शुक्रारा फुटना तें उदक परत बसता आयज तेंगे शेनवार आयज तेंगे ऑफिस बंद दिसता कितें करपाचें हें उदक शेनवार आयतार अशें व्हांवत रावपाचें आतां कितें तेंगे लक्ष ना काय कितें हें करचोना तेंगे डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना काय दिलें हे वारंवार हें पुसता आनी उदक अशें वाया वयता तुमी म्हणटा हांगा डॅम सुकला डॅमा उदक ना आनी एक म्हयनो पावपाक जाय पावस ना म्हणटा पावस ना जाल्यार हें उदक तुमी अशें वेस्ट करता जाल्यार उदक पावसा खंय आतां गांवां व्हरपी अशें वाड्यांनी त्या वयर प्रेशर वयर पावना वयर लास्ट एंडा उदक पावना आनी हें उदक अशें वेस्ट करता हेजेर साय येना दचल ना ह्या संबंदीत खात्यान हेजेर चवकशी करची आनी हे बेगीच्या बेगीन हें उदक बंद करचें गेल्ल्या दिसा आयजच्या जे दिसांक धाडटा म्हणटा ते जॉयंट माणसां वयता जॉयंट मारून वयतरी परत हे प्रेशर परत फुटता प्रेशर ना जाल्यार हांगा जावं प्रेशर स्टोर करना जाल्यार उदक पावना वयर
हे पुस्तकाचं हे वायब्रेशन जाता हांगा हे पळय ते फुलार पायप आसा ते मेटालीक फायदा ते आनी हे प्लास्टीक पायपलायन ही प्लास्टीक म्हणजे ते इल्ले पुलार इल्ले कुडक्याक तेणी ही घातली मेटालीक पायपलायन घातल्या म्हणजे ती हांगा वायब्रेशन जाता दोनी प्लास्टीक आनी मेटालीक वायब्रेशन जाता आनी ती तुटता म्हणटा हांव कितें म्हणटा हेजेर येवन सपातली करची आनी ह्या फुलार बुटीन तेणें फुलार भितरल्यान आनी प्लास्टीक पायपलायन घालची थंय जॉयन मारली जाल्यार हें फुटपा पावना. दिवचल शारांतल्या साश्टीवाडा बोड्ड्या वाठारांत बांयत पडिल्ल्या बैलाक सुखरूप भायर काडलो. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयतकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून JCB यंत्राच्या आदारान बैलाक सुखरूप भायर काडलो. मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्ले बांयत शेनवारा फांतोडेर हो बैल पडिल्लो. त्याकडे येऊन बसलो तितल्यान आनी बायकेर लक्ष मारलो की म्हाका बायकेर वयर सामान आसलें दिसूंक ना म्हणून हांव बांय कडेन घेवन वचोन पळय जाल्यार भितर गाय पडलेली आसली. तितल्यान हांवें पात्राक कॉन्टेक्ट केलो. पात्राक म्हणलो पळय कशें कितें तें. मागीर हांवें ते आमच्या मॅनेजराक फोन केलो आनी सांगलें की हांगा अशें जाला की मातसो फायर ब्रिगेड तितल्यान आतां फायर ब्रिगेड येयल्ली आसा. तितल्यान मागीर आमचें मशीन हाडून ती गाय आमी काडली. पावसांत झाडां लायात पर्यावरण पांचवेचार दवरात असो संदेश दीत कृषी मंत्री रवी नायक हांणी शेनवाराक कवाथे, चिकू, आंबो, सुपारी तशेंच हेर तरेच्या झाडांचें वांटप केलें. ह्या वेळार फोंडेकारांनी व्हडा प्रमाणांत हाजेरी लायिल्ली. लोकांनी ह्या झाडांची पिकावळ घेवन फुडारात उत्पन्न मेळोवचें म्हणून ही कार्यावळ सरकार दर पावसांत घडोवन हाडटा अशें रवी नायक हांणी सांगलें. झाडां जी आसा ती घेवपाचें काम हांवें 91 केल्लें 91-92 त्या वेळार मुख्यमंत्री आसतना तेन्ना ही झाड दिवपाची सगळी तरेची गोंयांत झाड दिवपाची हें केल्ली की आमकां झाडां जावची माड आंबे जावं कितें झाडां जावची म्हणून आयज चडशी दिसता म्हाका दिसता माड बी सगळें त्या वेळार आमी सुरू केल्लें आनी ते आयज पर्यंत कंटिन्यू आसा. प्रत्येक वर्सा आमी माड आंबे मागीर चिकूची बागी झाडां सगळे तरी झाडां दिता म्हणजे ही झाडां दिवपाची दीत रावतले म्हणजे लोकांनी रोयत रावची आनी हेजी कांय तरी उत्पन्न करचें आनी ते लोकांनी गावचें. कसली कसली झाडां आसा त्या माडाच्या चिकू आसा हे आसा लिंबू आसा सुपारी आसा माडयांची चिकू आसा सगळे तरेची झाडां आसा. हांगा कोणी जाय तेन्ना येवन व्हरची आमी सुरू केलें आतां लोकांनी घेवची. आनी आज ती आज खूब गरजेची आसा गरज आसा की आमकां झाडां जाय आनी जे तूं पळयता ग्लोबल वॉर्मींग एनवायरमेंट चेंज जाला तेज्या खातीर आमकां पावस येवपा खातीर आनी क्लायमेट सारको उरपा खातीर आमकां ही झाडां रोयली जाय आनी म्हणून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जे आज इनिशिएटीव घेतला सरान खरें बरो इनिशिएटीव आसा आनी गोंयभर हो इनिशिएटीव आसा आनी अशी झाडां ही वेगवेगळी झाडां आसा मँगो ट्रीज आसा तशेंच चिकूची झाडां आसा लिंबू मागीर आंबे तशेंच नाल्लाची झाडां ती सगळीं हांगा वांटप जातली गांवांनी तशेंच ऑल गोवा गांवांनी सिटीनी खंय रोवपाची आसा सगळ्यांनी घेवन वची आमदारा कडेन दवरतले आनी तेंच्यांनी थंय वांटप जातलें आनी खरें खबर खूब इनिशिएटीव आमकां थंय झाडां जाय आनी हेज्या खातीर म्हाका दिसता हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी मिनिस्टर 40 आमदार वाडटले 40. भाजप सरकारान काडिल्ल्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावपाक सुरवात जाल्या अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फाटल्या 9 वर्सांत केल्ल्या कामाचेर भर दिवपा खातीर भलायकी मंत्री आनी वाळपयशे आमदारान शेनवारा वाळपयशा पालिका वाठारांत घराघरांत वचून म्हायती पुस्तकांचें वांटप केलें. संपर्क से समर्थन अभियाना खाला ह्या म्हायती पुस्तकांचें वांटप तांणी केलें.
जनसंपर्काचो जो विशय आशिल्लो पार्टीचो हेंचे आमचे प्रधानमंत्री आनी देशाचे आमचे नेते आनी नरेंद्र मोदीजी हेंचे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री हेंनी जे कितें 9 वर्सां केल्लें आसा देशभरान कितें केलें राज्यान कितें केलें हेजो फायदो कसो लोकांक जाल्लो आसा वेगवेगळ्या स्किम्स वेगवेगळे बेनिफिशरीजची संख्या आनी व्हडले संख्येन जे विशय आमच्या सरकारान लोकां खातीर केले लोकां कडेन पावोवपाचें काम आमी चालू केलां आनी त्याच बरोबर ऑलरेडी आमचे सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान हें चालूच आसा आमी आयज कांय ठरावीक घरान आमी पावल्या लोकांक मेळ्ळ्या त्याच बरोबर व्हडल्या प्रमाणात आमी लास्ट वीक ऑफ ह्या म्हयन्याचे जे पॅम्पलेटीक आमकां दिल्या स्पेसिफीक स्किम्स ह्यो स्किम्स बी वाटपाचें काम आमी करतले आनी लोकांक बी कळोवंक जाय कारण केन्ना केन्ना कांय गोश्टी जे केले वयता आनी व्हडल्या प्रमाणान आयज तुमी गोंयान पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर ते व्हडल्या प्रमाणान येता आयज वाळपयच्या परिसरान पळय इतले 50 कोटीचे आयज आमी डेव्हलपमेंट करता ओन्ली इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ फेसिलिटीज भुरग्यां खातीर ह्या तरेन जे लोकां कडेन पावूंक जाय ह्यो गोश्टी आमी लोकांक मेळोवन आमच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आनी ठरावीक अशे प्रॉमिनंट सिटिझन्स हेंच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावोवपाचो हो आमचो प्रयत्न आमी चालू. राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या गोल्फ ह्या खेळा खातीर मुळावी सुविधा नाशिल्ल्या कारणान ह्या खेळाचें आयोजन पुण्याक जातलें अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. मात फुडाराक ह्या खेळा खातीर गोंयांत फावो तसो मैदान तयार करपाचें आश्वासन लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. नॅशनल गेम्स कंडक्ट करपा खातीर एक्चुली हांवें आमचे आदरणीय आमदार ताका सुद्दां फोन केल्लो आशिल्लो की खंय मॅच घेवपाक शकता काय म्हणून ज्या तरेन नॅशनल गेम्सा खातीर ज्यो 43 ज्यो डिसिप्लिन्स ज्यो आमी ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ले आसात आयोन जे रेकमेंडेड केल्ले आसात आनी गोवा गव्हर्मेंटाक एप्रुवल दिल्ले आसात ते डिसिप्लिन्स जे आसा ते डिसिप्लिन्स घेवपा खातीर तशें काणकोण आनी बेजिकली आमकां केप्यां तसो जागो ना किंवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस तशें ना आनी म्हणून तो स्टेटमेंट केल्लो आसलो बट डेफिनेटली बींग मी एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ह्या सगळ्या काही गोश्टीचो आमकां विचार करपाक जाय कारण गोल्फ आमी जो आसा पळय न्ही तो ललीत जें हॉटेल जें आसा तातूंत भितर आमी घेवपाचें ठरलें आसा बट दॅट इज ओन्ली अ 9 होल हें आसा गोल्फ आसा आमकां ते 18 होल एरिया आनी त्या खातीर तो जो थंयच्यान जो स्कीप जाल्लो आसा इट वील बी शिफ्टेड इन द पुणा असो विशय आसा पण डेफिनेटली अशे तरेचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रत्येक जो तालुको जो आसा त्या तालुक्यान असो तरेचो मुखार जेन्ना आमी कांय गोश्टी जेन्ना प्रेडिक्ट करता त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा जाल्यार म्हजो नॅशनल गेम्स इन एंड अरावंड द कॉर्नर ऑफ द गोवा ताचेर हांवें फिक्स केल्लें आमचें एंटायर जे हें जें आसा ते कॉम्प्लेक्सान मॅचीस आसा इंडोर मॅची आमच्यो आउटडोर मॅचीस आमच्यो फक्त 7 जावन आसात ज्यो वॉटर स्पोर्ट्स जे आसा आनी वेट लिफ्टिंग बाकी सगळे जे आसात ते कॉम्प्लेक्सा भितर आसा तसो तरेचो कॉम्प्लेक्स ह्या भागांत ना सो कितें फ्युचरान प्लॅन डेफिनेटली जर प्रपोजल आयलें जाल्यार डेफिनेटली आमचे कडेन तशी जागा बिगा तशी आसा बट वी आर जस्ट प्लॅनिंग पळय सी आमी वी आर गोवा इज एक्सपांडिंग इन द फिल्ड ऑफ स्पोर्ट्स आनी ज्या वेळाचेर आमी स्पोर्ट्सा भितर आमी एक्सपांड करता त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी कन्सिडर करप हें म्हाजी तितलीच जबाबदारी आसा. म्हापशा अंसाभाट वाड्यार रातचे अचकीत एका घराचेर आंब्याचें झाड पडलें. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून झाड कातरून सुवात मेकळी केली. ह्या घडणुकेन गाडयेचे आनी घराच्या चप्पलाचे मेळून सुमार 60,000चे लुकसाण जालां. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. We had a mango tree which fell down yesterday in the night at around 12:30, 12:40 in the morning, early morning. So we called the fire brigade. They came in like maybe 10-15 minutes and they came, but unfortunately the road was blocked so they couldn't do. And there was no major damage and the house was okay, so we asked them to come in the morning. So they came here at around 9 o'clock and they did a good job in clearing it. मडगांवां कार चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान चलोवप्यान कार व्हरून पॉवर हावस कडच्या एका दुकानात मोकली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांत 3 दुचाकी गाडयांचे बरेच लुकसाण जालें जाल्यार दुकानांचे 3 ते 4 लाखांचे लुकसाण जालां आसुंये असो अदमास दुकानदारान उक्तायला. ह्या अपघातांत कार चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा.
अचानक गाडी पळय हांव भितर बसयल्लो आशिल्लो पण अचानक गाडी आयलो पळय इतली फास्ट आयलो ती मारून आनी रिटर्न गेलो पळय सगळे गिलास उडयलो आमच्या गाडीन अचानक गेलो तूं भितर बसून आशिल्लो भितर बसून आशिल्लो 2 कस्टमर आशिल्लो आनी तो गाडी भायर आशिल्लो बायक आहा न्हू ते भायर आशिल्लो ते बायक सोदून भितर आयलो कितें जाल्यार आमकां काय ना आतां ते म्हणटा की तो चक्कर आयलो आतां हॉस्पिटल ताका धाडिल्लो आसा आनी मागीर पळय लॉस कितें जालो आतां लॉस पळय असो दिसता पण ग्लास आसा पळय सगळं पडलो पळय ही ग्लास पडलो कितलेशे लॉस जालो तुका एक ऑलमोस्ट 4 लाख 3-4 लाख आसतले मयेच्या केळबाय वाड्यार घडोवन हाडिल्ल्या रक्तदान शिबिराक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या आदारान गोमंतक परशुराम सेनेन शेनवारा ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. केळबाय वाड्या वयल्या श्री रामवंश सभाघरांत हे शिबीर जालें. परशुराम सेनेचे मुखेली शैलेंद्र वेलिंगकर हांणी शिबीर आयोजीत करपा फाटलो हेतू सांगलो. फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं श्री परशुराम गोमंतक सेना ही रजिस्टर्ड संस्था जी आसा ती गोंयच्या एकंदरीत बौद्धीक रचनात्मक आनी आंदोलनात्मक अश्यो कामाच्यो श्रेणी घेवन विधा घेवन ताज्या अंतर्गत सगळ्या गोंयभर कार्यरत आसा. रचनात्मक विधीच्या सकयल आमी सगळ्या गोंयभर हो आमचो 13वो तसो रक्तदान शिबीर जें आसा तें आमी आज मये केळबायवाडा रामवंश हॉलान आयोजीत केलां. हाजे उद्देश जो आसा तो समाज एकंदरीत समाज पयलीं सत्ता मागीर हें ब्रीद लक्षांत दवरून समाज एकंदरीत स्वावलंबी आसचो स्वयंपूर्ण तो आसचो ह्या दृश्टींतल्यान समाजाक सक्षम करपा खातीर ज्यो ज्यो गजाली करच्यो पडटात ताज्या खातीर आमी कार्यरत आसात. आमी फक्त निमित्त मात्र जाला. आजच्या रक्तदान शिबिराच्या माध्यमांतल्यान केळबाय वाडो जो आसा मये गांवांतलो अत्यंत संस्कृती प्रिय असो वाडो हो वाडो जो आसा आनी कालांतरान मये गांव जें आसा तें स्वयंपूर्ण आनी स्वावलंबी जावचें असोच एक उद्देश घेवन आमी आजचें रक्तदान शिबीर जें आसा तें आयोजीत केलां. कळंगूट वॉर्ड नंबर 2च्या सुमार 60 परस चड शेतकारांचे ज्योती भाताचे बियाणे तशेंच सारे वांटप शेनवारा जालें. शेतकारांक आदार दिवपाच्या हेतान आपण ही बियां वांटल्यात अशी माहिती ह्या वेळार पंच वांगडी प्रसाद शिरोडकार हाणें दिल्या. कळंगूटची शेतां उरची ती थळाव्यांनी रोयची म्हणून हो उपक्रम चालीक लायला अशें शिरोडकार म्हणटा. म्हाज्या वाड्यार फार्मर्स खूब आहा सो आमी डिसायड केलें की जितले फार्मर्स आहा पळय तितल्यांक सगळ्यांक ज्योतीच्यो पॅडी सीड्स सगळ्यांक आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाच्यो. सगळ्यांक सद्या हांवें एक पोती दिल्ली आसा आनी तेंची शेतां व्हडली आसा तेंच्यांनी दोनूय घाल्या आसा सो कोणाक 3 जाय 3 बसून आमी दिता. सो म्हाज्या वाड्यार वॉर्ड नंबर 2 जितले फार्मर्स आहा तिका तेंच्यांनी समज हांगा कोण पावना तेंकां आनीक जाय जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका फोन करचो आनी घेवचे. कितले फार्मर्स आसा ऑलमोस्ट अराउंड 60 प्लस फार्मर्स आसा. ओके आनी कसले मेन्युअर कसले ज्योती ज्योती ज्योती. वाळपय शारांतल्या शाळांनी योग दिसाच्या तयारीक नेटान सुरवात जाल्या. येता ते 21 जूनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. तशीच पूर्व तयारी म्हणून वाळपयच्या श्री हनुमान विद्यालयांत विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या योगाचे प्रयोग शिकोवन योग दिसाची तयारी करतात. हातूंत विद्यार्थ्यांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. चिंचोण्याची 3.5 लाख चौखण मीटर जमीन 20 वर्साच्या तेंपा उपरांत पिकावळी सकयल हाडल्या. चिंचिणी फार्मर्स क्लब आणि शेतकी खात्याच्या विभागी फाटेच्या जोडपालवान ही शेतां रोयल्यात. शेतकी जमीन पडीक उरची न्ही ती पिकावळी सकयल येवची म्हणून कम्युनिदाद सुवातींनी लेगीत अशा तरेन शेती जावपाक जाय अशें मत ह्या वेळार क्लबाच्या वांगड्यांनी उक्तायलें. चिंचिणी फार्मर्स क्लब मुखार सरले आपल्या सगळे मेंबरांक घेवन
ट्रान्सप्लांटींग ऑपरेशन्स आयले चालू करपाक. आज जो होता पळय ऑपरेशन ट्रान्सप्लांटींग ऑपरेशन पयलीं हातान जातालें पूण आज सगळें मेकनायज जाल्लें आसात. सो फादर जॉर्ज डॉन बॉस्को ताणें खुबशे हेल्प केला क्लब मेंबरां आपले सर्वीस दिवपाक. 4-5 जे आमचे ट्रान्सप्लांटर आसाय तेच भाशेन आमचे गव्हर्मेंटाचे आसाय तेच भाशेन प्रायवेटूय आनी ट्रॅक्टर आसाय. सो टोटल एरिया आज 3 lakhs कवर जातली. ॲक्च्युली एक खुशालकायची खबर आमकां पंचायतीक आमच्या पंचायत वाठारांत ह्या पोतून आनी एक फर्स्ट फेज तेमी लास्ट इयर तुमकां खबर आनी ते सायडीक आनी लायक अ सेकंड फेज 3 lakhs स्क्वेअर मिटर ब्रिंगिंग अंडर ग्रीन. आमचे खूब आख्खे विलेज पंचायतीक सारकी गर्वाची लायक दे आर शोईंग द वे. आतां जायत जाणां आमचे एग्जाम्पल घेवन दुसऱ्या विलेजींनी ते करपाक सोदतात. आम्ही स्टार्ट करता आसतना हिंगा सुमार एक 10 मशीन आसाय 12 वर्स स्टार्ट जाल्यांनी आनी तितून चड ट्रान्सफॉर्मर ट्रॅक्टर बराबर चलता पण उमेद आनी लोकां कडेन मागता कपल्यां कडेन लायट एक जाता हे पळय पाड आसता की लोकपाक घेवची पूण सगळ्यांची अंडरस्टँडींग करून. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.